ह्या मीस लॉरेन्स वाजाच्या वाडदीस त्याच भशेन रेमेदियान दुसुजाच्या पयल्या वर्साचे मरणाचे मीस. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्या तुमचे सवय आसूं. म्हजे भाव भयणीनो, ही पवित्र रितीन फावत परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सत पदार्थ देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सादर सांगता. मनान चिंतून तोंडार सारून वायट आदारूंक आनी बरें सोदून हांवें जायतीं पालसणां केल्या. हो म्हजो उपकार, हो म्हजो बोड उपकार. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगपाक मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोद पदार्थ देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. भोव दयाल बापा, तुजे दुवेच्या मरणाच्या दिसाचो आमी आयज उगडास करता. तुजे मीठ मेद नाशिल्ले काकलुतीन तिगा वेंगोय आनी तुज्या भक्तां सांगाती सासणाचें सूख फावो कर. आमच्याच सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजेच सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दुसरे सुमोतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोएबाच्या मैदान आयलो. मोजेस नेबो दोंगरार जेरुकेच्या सामकार आसलोल्या पिस्काचे तोंगशे चडलो आनी सोरेस्परान ताका आख्खो देस दाखयलो. गिलियाद तें दान पोरयान, आख्खे नाफ्ताली, ओस्तोमतेच्या पोरयान, एफ्रामाचो आनी मानासेचो गांव आनी जुदाचो सगलो गांव, नेगेब आनी जोआर पोरयान, काजूर माडांनी भोरलेले जेरिको शाराचे फालक्याचे मैदान. आनी सोरेस्परान ताका सांगलें, ओ देस अब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक दितलो म्हूण हांवें सोपूत घेतलोलो. अशें म्हणून हांव तो तुजे सोस्तीक दितलो.
तुज्याच दोळ्यांनी तो दीस हांवें तुका पळोवंक दिलो, पूण तूं थंय पावचो नाय. थंय मोबाच्या गांवांत सोरेस्पोराच्या निर्णया प्रमाणे सोरेस्पोराचो सेवक मोजेस मेलो. मोबाच्या गांवांत बेत पियोराच्या सामकार आसलोल्या फालक्यान ताका पुरलो, पूण आयज पर्यान ताची समाधी कोणाक मेलूंक ना. मोजेस मेला तेन्ना ताका 120 वर्सां आसलीं. ताच्या दोळ्यांची नदर उणी जावंक नासली आनी ताचें बोल देंवूंक नासलें. इस्रायेलाच्यो पुतधुवो मोजेसाक मोआबाच्या मैदानार 30 दीस रोडल्यो. मागीर मोजेसा खातीर दूख करपाचे दीस सोंपले. नूनाचो पूत जोशुआ जानवायच्या आत्म्यान भरलोलो, कित्याक मोजेसान ताचेर आपले हात दवरलोले. सोरेस्पोरान मोजेसाक दिल्लो तो हुकूम पाळून इस्रायेलाच्या पुतांधुवांनी ताचें उतर आयकल्लें. तेतून तावन इस्रायेलांत मोजेसा असलो प्रवादी आनीक दिश्टी पडूंक ना. सोरेस्पोत ताच्या कडेन तोंडा तोंडी उलयतालो. ताचे उद्देशी इजिप्त देसान फारो आनी ताचे सगळे सेवकां हुजीर आनी देसा मुखार सोरेस्पोरान कुना आनी अजापां केली ते बाबतीन आनी तशेंच आख्ख्या इस्रायेलाच्या दोळ्यां मुखार पदवेदार बावलेन आनी व्हड बेंद दाखोवन मोजेसान कर्तुत्वां केली ते बाबतीन ताचे असलो दुसरो कोण ना जालो. देवाचें उतरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, देवान म्हज्या आत्म्यांक जीव दिला, ताचें नांव वोद जावं. पोतून म्हणुया, देवान म्हज्या आत्म्यांक जीव दिला, ताचें नांव वोद जावं. पृथ्वे वयले समेस्त मनशांनो, आनंदान देवाक तालयो पेटात. ताच्या नांवाची मोहिमा गितां गायनां घोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वां. जबाब, देवान म्हज्या आत्म्यांक जीव दिला, ताचें नांव वोद जावं. येयात आनी देवाची कर्तुत्वां पळयात. मनशां मदें घडिल्लीं विस्मितां आमकां तोटाक करता तसलीं. राष्ट्रांनो, देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या ताल्ल्यान ताची स्तुती गाजोयात. जबाब, देवान म्हज्या आत्म्यांक जीव दिला, ताचें नांव वोद जावं. देवाची भक्ती करतल्यांनो, सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णितां. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो, ताची वाखाणणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब, देवान म्हज्या आत्म्यांक जीव दिला, ताचें नांव वोद जावं. उद्गार. मनशाक आपले वेंगेन हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केलां.
सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें सोडून घेतलोय तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगा वो तेगा गोवायच्या उतरार सोगलें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच पूण तांकांय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कोडय सोबेक आयकोना जायत जाल्यार तो उन भावार्थी वो दोन वसूलदार म्हूण समज हांव तुमकां खरेंच सांगता संवसारांत तुमी बांदशात तितलेय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलेय देवूय स्वर्गार सोडून दितलो आनीक एक हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरली दोगां जाणां संवसारांत कसलीय वस्त मागूंक एका मोनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो कित्याक दोगा वो तेगा जाणां मदें जाणान म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मोदें हांव आसा जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकावी तुका क्रिस्ता मोगाड भावा भयणीनो एका दिसा ओ एके आवयची आनी एका भुरग्याची खबर हांव तुमचे मुखार मांडून हाडटा ल्हान आसतना हो भुरगो इस्कलांत वेतालो तेन्ना दुसऱ्या भुरग्यांचे पेन्सील रबर शार्पनर अशे वस्तू घरा हाडटालो आनी जितले पावटी तो घरा हाडटालो ताची माय ताका कांयच सांगनासली उरफाटें जाल्यार तिका शाबासकी दिताली की ताणें एक बरी वस्त केला अशी आनी ह्या पासत हो भुरगो असल्याच वातावरणांत वाडटा आनी सोका सोका व्हडली व्हडली चोरयो करूंक लागता आनी अशेंच चोरी कोत्ताना एके दिसा ताच्या हातीन खून जाता कोणाचो आनी ताचे फाटल्यान पुलीस आसता आनी एके दिसा तो सांपडटा सांपडले उपरांत ताच्या सोगल्या असले क्रिमाक लागून क्रीम आदारला ताका लागून ताका जिवेची ओ ताका फासी असली सजा फावो जाता आनी ताका गोड तामी ते दिवंक वेचे आदीं ताका विचारतात तुजें कितें निमाणें कितें सांगूंक जाय वो कोणाक निमाणें भेट करूंक सोदता जाल्यार तुज्यान सांगूं येता आनी असले वेळार हो भुरगो आपल्या आवयचो उगडास कोत्ता आनी त्या पुलिसांक सांगता की आपूण आपल्या आवयक भेट करूंक सोदता आनी ताची आवय थंयसर ताका हाडटात ते ताका हाडटात आनी ताची आवय ताका पळयता ताचे दोळ्यान दुकां येतात आनी आवय बोगले येता तेन्ना हो भुरगो आवयक घोट वेंग मारता आनी तिचे कानाचो कुडकोच काडटा आनी अशें पळोवन ते सोगले थोटाक जातात उपरांत हो भुरगो सांगता की हांवें हें कित्याक केलां तुमी जाणात जोरी तर हांव ल्हान आसतना म्हज्या आवयन म्हाका सारकी वाट दाखयली जाल्यार आयज हांव असले परिस्थितीर पावचो नासलो आयज हांव एक वायट मनीस जावचो नासलो तर मोगाच्या भावा भयणीनो आयचे शुभ वर्तमानान आमी नदर घाल्ले जेजू आमकां असलीच कितें खबर सांगता आमी जोरी तर संबंदान जिवंक सोदतात जाल्यार एक वस्त गरजेचें तें म्हणल्यार आमचे भितर कसलोच राग कसलेंच दुस्पोट जायना जावपाक आमी तें ल्हानूच आसतना सुटावे करूंक गरज कित्याक तें आमी आमच्या काळजान दवरतात जाल्यार तें वाडत वेता आनी तें वीक मागीर उपरांत आमचे जे संबंद आसात ते दुस्पोट करतात गोराबे दोशी जातात आनी तशेंच फामिली पिड्यार जातात तर आयज जेजू आमकां कशे भाशेन आमच्यान हें दुस्पोट वो हें
वायट जावचे आदींच ताका सांबाळूंक जाता तें आमकां स्पश्टपणी सांगता. पयले तो म्हणटा तुका कितें वायट दिसता तुज्या भावाचें वा भयणीचें वचोन पयले प्रायवेटली सांगात ताका वा तिका प्रायवेटली सांगात जी वस्त आसा ती. जरी तर ते मानून घेयनात जाल्यार मागीर उपरांत दोग जाण जे कोण ताचे लागशिल्ले आसा तांकां हें संबोध ओ हे वस्त सांगात आनी ते मागीर तुका आदार दितले हे सुटावे जावंक. हें सगलें आमी कोत्तात तेन्ना आमी बरे मनान कोत्तात, संबंद जोडूंक कोत्तात, न्हय त्या मनशाचेर फॉर्मोंड मारूंक. तर ह्या पासत जरी तर ह्या दोगा मनशाचे वो एकट्या मनशाचे ते आयकोनात जाल्यार उपरांत तुमी सोबेक सांगात. कित्याक आमकां सगल्यांक जबाबदारी आसा दर एका आमच्या भावा भयणीचें जिवीत बरें जावंक तांचें बरेपणा पासत. आनी ह्या पासत जेन्ना सोबा ह्या मनशाक सांगता तेन्ना इतलें तांकां एके भाशेन इतलो वेळ आनी इतलें बरेपण दिल्ल्या उपरांत जरी तर तो मनीस आपलें जिवीत बदलूंक सोदना जाल्यार आमच्यान आनीक ताका कांयच सांगूंक जायना. तर ताचे पासत मागोत रावंक आयज आमकां उलो. कित्याक देव आमकां जायते ऑपॉर्च्युनिटीज दिता, जायते सोयेक दिता आमचें जिवीत बदलूंक वा आमचें मन वा आमचें गोर्व आसा तें काडूंक आनी खालती मनीस कशें आपलें चूक मानून घेवं. तर हांगासर आमकां दोन वस्तू मेवतात. कोण म्हाका शिणकायता, कोण म्हाका कितें बरें सांगता तेन्ना तें पयलें चिंतूंक आनी तें बरें सांगता जाल्यार म्हजी चूक आसा जाल्यार ओळखूंक घेवंक. आनी दुसरें म्हणल्यार हांव म्हज्या भावा वा भयणीक पडयता तें चूक आदारतात जाल्यार म्हज्यान ओगीच रावंक जायना. म्हज्यान वचोन त्या भावाक वा भयणीक सांगोंक जाता, प्रायवेटली वचोन पयलें सांगोंक जाता. कित्याक आमी तांचें लॉस करूंक सोदिनात पूण ह्या म्हज्या भावाक वा भयणीक हांव आदार दिवंक सोदता. तर भावपणाच्या मनान बरे मनान आमी जेन्ना दुसऱ्यांक शिडकायतात तेन्ना चडशे पावटी ते आयकोन घेतले आनी सांगोंकूय एक पद्दत आसता. सो बरे भाशेन सांगल्यार कोणूय हें मानून घेतलो. तर आयज आमी ह्या शुभ वर्तमानाचेर नदर घालतात तेन्ना आमचे घोराब्यान, आमचे फामिलीन, आमचे वाड्यांत, आमच्या समाजान नदर घालुया. कोणूय आमकां आमचो भाव भयण चुकता जाल्यार ह्या भाव भयणाक आमी पयलें वचोन तांकां तांची चूक सांगूं येता आनी उपरांत जायना जाल्यार आमच्यान ताका दुसरो आदार जाय जाल्यार आमच्या दुसऱ्या भावा भयणीचो आदार दिवन हे प्रश्न सुटावे करूं जाता. पूण हो राग आमच्या काळजान धरून आमी जियेतात जाल्यार आमच्या आनी आमच्या भावा भयणी मदें दुस्फोट जातले. तर ह्या पासत आयज आमी ह्या शुभ वर्तमानाचेर हे एक गोश्ट आमकां घेवया. आमचे जे संबंद आसात ते वायट परिस्थितीर पावचे आदींच ल्हानूच आसतना हे टोंटे सुटावे करूंक आनी मागण्या वरवीं पयले ह्या मनशा सुरी वचून ताचे बरेपणा पासत आनी आमच्या बरेपणा पासत ताचे जे कितें वायट आसा ताचे तोंडार मारूंक आमकां आयज जोण एकल्याक ही कृपा आनी बोड मागुया. भेटून एक आमी गायन गावुया. ना आमचे लागीं C25 पान 30 आनी 9 C25 पेज 39. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सत पदार्थ देव बापाक मानता तसलें जा म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेन आमच्या आनी आख्खे भविष्यच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सासनाच्या देवा आमच्या बापा, तुजे दुवेचेर रेमेदेनाचेर तुजो सासनाचो उजवाड फांकलो. तो सासनांक तिणें तुका बगीचे खातीर
आमी नम्रतायेन भेटयतात योद मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी Amen. आयज केरीत भाशेन क्रोवेन फर्नांडीस ताचे वाडदीस तेचेय मागणे पासत आमी मिसांत मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय व्हरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोड पददारान सासनाच्या देवा, सर्व काल्यान सोडताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताचो जो उनोन शब्दां वरवीं तुवें सगलें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदोरीन ताणें खूट घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरून सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जीवणपण उगडावप केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Covid, Covid, Covid. Doloroso, सर्वेस्पर तू. Covid, Covid, Covid. Doloroso, सर्वेस्पर तू. सोनारी संसार होल्या तुझ्या वैभवा. Usagi, tuka soruso. सर्वेस्पराची नावी येता, येता ताकासो. Usagi, tuka soruso. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाचें जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सोंसून वेयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्ज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्ज, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. Jesu melo, Jesu जीवन जाला. Jesu नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलो देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाक, कार्दियाल फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोरनी रेमेदियानाची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन बरी. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखार मावळ पळयोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्त त्यांची दया कर म्हणून मी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भागून धरून दिता आनी सोर काळी तुका मान उगल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां बांटो दी. तांणी सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सत पदवेदार बापा सोनवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमच्या सोडणाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तालनेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सर पातकांतली सुटोय आनी सोराका नाल्ली वाटाय. कित्याक राजवती पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका कोडान सांबाळ जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याचे शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत को. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत को. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेले संवसाराचे पाप काडटा ती शेल्याच्या जेवणाक आपयल्यात तुमी सगळीं सुभागी. सौम्य तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजांत शोधना गायन गावुया. D20 जेजू उगडास करिना जाल्यार पान 50 आनी 8 D20 पेज 58.
Jesuचे Jesu Padgange glosu volvaso Ulo Padgange glos tu korvalo Tuga Sotnyangi glos mutu moro Turbo Toriangoso Tu nazanso प्रार्थूया प्रितीच्या बापा रेमेदियान तुजे दुये खातीर भेटवलेले हे बलिदान आनी आमची मागणी दोळ्यान मानून घे आनी तुजे काकलुतीन तिची पातकांची सर्व कोतां धुवन काड म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुजे सवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं सत पदरात देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार Besu kursa